आमची जनरल मिटींग आशिल्ली तातूंत थोडेशे इश्यू आशिल्ले. मेन म्हणल्यार आमी जो ओपन एरियेन सोपो कलेक्ट करतात थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर ताजें डिसिजन घेवपा आशिल्लें की तांकां एक्सटेंशन दिवचें, न्यू टेंडर घालचें काय डिपार्टमेंटली आमी कलेक्ट करपाचें. सो आज ठराव जाला की 1 म्हयन्याचो सद्या तांकां एक्सटेंशन दिलां आनी इन दीस पिरियड वी वील ट्राय एंड एसेस अगेन. आमचे कडेन ऑलरेडी एसेसमेंट आसा. सो आतां कितले न्यू वेंडर्स बी आयिल्ले आसा. सो आमी एसेस करतले कितले आमचे लोक आसा जे वेंडर्स आसात आनी तांचे कडेन आमकां कितले येवपाचो त्या प्रमाणे आमी बीड रेट दवरतली. आनी आतां नेक्स्ट मिटींग आमी रोखडी कॉल करतली आफ्टर अ वीक. तातूंत आमचो ठराव घेतले की कितले आमकां मिनिमम बीड रेट कितलो आसचो. जर तर आमी कॉन्ट्रॅक्टार दिता आनी जर आमी कलेक्ट करपाचें जाल्यार आमची टीम कशी आसतली आनी आमचो फ्रेमवर्क कसो आसतलो फॉर कलेक्शन तें डिसिजन घेतलें. ताची प्रॉब्लम कितें जाल्लें की आमी जेन्ना ते मार्केट बांदलें थंय थोडेशे लोकांची दुकानां जीं आशिल्लीं तांकां ती आमी ऑलरेडी दिल्लीं आसा. ती ऑक्युपाय जाल्या पूण बाकीचे खुबदां ऑप्शनाक घालीं पूण टेकर्स येना. कित्याक थंय आमचे सेक्युरिटी डिपॉझीट जे दवरिल्ले ते हाय आसा आनी PWD रेट्स एप्लाय केल्ल्यो आसा. PWD रेट्सा प्रमाणे जर तर मेझनायन फ्लोर आसा जाल्यार ताकाय वेगळे चार्जीस लागतात. सो तो रेट आमची फिजिबल जायना अशें चडशे वेंडर्स म्हणटा म्हणून आमकां कोण टेकर्सय येनात. आतां आमी 3 ऑप्शन केलें तरी आमकां कोण येवना इतले. थोडीशी ऑप्शन जाल्यात. सो आतां आमी डिसिजन घेतलां टू स्लॅश द रेट्स एंड सी इफ न्यू बिडर्स आर कमिंग टू टेक द प्रिमायसीस. तुमच्या फॅसिलिटी आनी प्रोजेक्टान सगळ्यो कितें अशें म्हणटा की तुमचे प्रोजेक्टार कांय फॅसिलिटी काय ना म्हणटा. टॉयलेट ना काय ना. थोड्योश्यो आमचे फॅसिलिटी ना म्हणल्यार टॉयलेट्स आसा पूण तांकां आतां परत परत कितें जाता जर तर रहदारी आसता त्या प्रोजेक्टान जाल्यार त्यो रोखड्यो अपडेट जाता. आतां कितें पूण ते वयर बी कितें आसा 1-2 दुकानां बी गेल्लीं आसा. सो ताजें मातशें हें जाता. सो आतां तें सारकें केलां. वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाचें जालें सगळें. आतां न्यू ट्रान्सफॉर्मरय घाला, लिफ्ट चालू केल्या. सो फॅसिलिटी अपग्रेड करीत गेल्या. वयर पत्रे सुद्दां लिकेज बी आशिल्ली ती फिक्स केल्ली आसा. सो चडशें जाल्लें आसा सकयल वयर आनी सकयलय फीश मार्केटा भायर बी तें आमी मार्कींग बिर्कींग करून सगळ्यांक दिल्लें आसा सद्या. आतां रेट कशी तरेल्या रेट कशी तरेल्या आतां म्हणजे ऑप्शनाक ऑप्शनार रेट अशी आमी एक्चुली ठरोवना. ती आमी आतां पळयतली कशी करपाचें तें. वयल्यान सकयल येवपाचें अशें ठरयलें म्हळ्यार वयली शॉप्स पयलीं ऑप्शनां काडपाची आनी जितली सकयल येतला तितलो रेट चड करपाचो असो. सो बेजीक जी ल्हान दुकानां आसा किंवा एरिया वायज कशी आसा ती पळोवन आमचो रेट ठरतलो. बट इट वील बी मच लेस दॅन PWD रेट्स फॉर वीच पीपल वर नॉट फोर्थ कमींग. कितली शॉपां आमचे 100च्या मायज 120. टोटल कितले मॅडम ती टोटल अबाउट 200 आसा ते. 50% ना अजून कांयच जावना. रेव्हन्यू जनरेट जाता तितल्यान ना. रेव्हन्यू खूब कमी जनरेट जाता. कित्याक आतां कोणा रिएलोकेट केला पळय त्या जाग्यार आशिल्ल्या लोकांक ते सुद्दां म्हणटात की हे तांचे कडेन पयलीं जेन्ना तांची मोडली आनी तांकां प्रॉमीस केलें की तुमकां नवी रिहॅबिलिटेट करतले तेन्ना तांकां तशे ओल्ड रेट्सान दितले अशें म्हणिल्लें. म्हणून आतां एज पर PWD रेट्स तांकां अलॉट केल्ली आसा. सो दे आर ऑल्सो डिफॉल्टींग ऑन पेमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टींग द